बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कुरड्यांक दिश्ट बासोंक. लूक 4:18. लुकाचो वांजेल आवस्वर 4:18. सोमयाचो प्रेरक आत्मो सोमयाचेर आसलो आनी तोच प्रेरक आत्मो आमकां दिवंक तो आशेता. तर बोपय सक्रामेंतान सोमया जेजूक आमी स्वागत करया आनी गावयान ते आराधनाचें गीत कंतार नंबर A10 पेज नंबर 25 पान नंबर 25. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन आसाय, सक्रामेंतांत राखोन आसाय. स्वाधीक जेसू नमन तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वाधीक जेजू नमन तुका, जेसू वंदन तुका. उंडिया रूपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखोन आसाय. उंड्या रूपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखोन आसाय. स्वाधीक जेसू नमन तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वाधीक जेसू नमन तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. अंकारांतू दिवो जाताय, अज्ञानांतू सनवाय दिताय. अंकारांतू दिवो जाताय, अज्ञानांतू सनवाय दिताय. स्वाधीक जेसू नमन तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वाधीक जेसू नमन तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. जिणये पैनार सांगातीताय, कष्टान वारांत सांबाळवताय. जिणये पैनार सांगातीताय, कष्टान वारांत सांबाळवताय. स्वाधीक जेसू नमन तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वाधीक जेसू नमन तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. उंड्या रूपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखोन आसाय. उंड्या रूपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखोन आसाय. हालेलुया, 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 हालेलुया,
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. भाऊ मोगाच्यानं गेल्या त्या हप्त्याच्या अकरेच्या दिसांनी 3 दीस दैवी कलोरितर मंदिरात जावन आमी 2 जण याजक गोंयां आमी गेल्या. गोंयां मारगांव लागसार आसच्या आवर लेडी ऑफ पिलार सायबिणीच्या सेरावली त्या फिरगजेंत 3 दिसांची रेतेर दिली. व्हडा संख्यान लोकांचो जमो थंयसर रेतेरीक आयिल्लो आनी जायतें बरेंपण तांकां लाभलें. चमयाच्या हजरपणांत देवाचें उतर आयकून तांची काळजां दोदोशी जाली. पयल्या दिसा पिडेस्त तांकां खातीर विशेश मागणें दवरलें. व्हडा संख्यान पिडेस्त सकाळीं आयले. दनपरा उपरांत 3 तावन 7-7:30 वरां पर्यंत रेतेर आसली. दुसऱ्या दिसा भुरगीं आनी तिसऱ्या दिसा युवज. सांजेची रेतेर तरी सगळ्यांक आसली. कुरपेचो शिवर पवित्र आत्म्याचो अभिशेक समेस्तांक तो लाभलो. म्हाका न्हू आमी आमच्या गोंयच्या भावां भयणी पासत भावंडां पासत आमी देवाक अर्घ आनी होबळाप दिवया. आमचे पुर्वज थंयसर गोंयांत आसले. थंयसर वर्ते मिशनरी वर्ते सुवार्ता परगटणार सान फ्रांसीस सावेरा तशें कापोचीन फ्रांसिस्कस आनी जेजुईट त्या मिशनरीन येवन आमकां आमच्या पुर्वजांक भावार्थ तसो उसवाड दिलो. आमच्या पुर्वजांनी तो भावार्थ तसो उसवाड घेवन आमच्या गांवांक जावं पुरो बेळगांव कारवार बांदूर कुंदापूर उडपी मँगलोर कासरगोड ह्या विविध जाग्यार आमी आतां शिंपडल्या. बॉम्बे बँगलोर पुना आनी परगांवांत विदेशांत अमेरिका कॅनडा ऑस्ट्रेलिया जावं दी विविध जाग्यार आमी आज शिंपडल्या. पूण तो भावार्थ तसो उजवाड आमचें तें आसा. आमचें जिवीत पवित्र आत्म्यान अभिषेक्त जाल्लें जाय. न्हयच आमी गोंयच्या भाव भयणी पासत आमी मागया. नोव्हेंबर म्हयन्यांत सान फ्रांसीस सावराची कूड उक्तावणां दवरची आसा. आमचो भावार्थ परतून आमी सान फ्रांसीस सावराची ती कूड कुसानांतली ह्या नाच जायनासतना उरलेली पळोवन आमचो भावार्थ वाडा जाय आनी आमी भावार्थ जियोन तो परगट करी जाय. आमी सोमयाच्या वाटेन चलता आसतना सोमया बरींच प्रेरकत्व आमचेर आसा जाय. देखून आमी वासयांत त्या लोकाच्या वांजेलांत आवसवर 4:18 लोक चॅप्टर 4:8 देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुडका कुरड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा देवाचो प्रेरकत्व देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. ताणें म्हाका अभिशेक बंदेंत आसल्यांक सुडका बंदेंत आसल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट कुरड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकासाय बसोवंक दणसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान आनी सर्वेस्परान दया माया पासारचें दया माया पासारचें वरस पासार करूंक वरस पासार करूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. म्हूण ताणें म्हाका धाडला. हालेलुया. हालेलुया. सोमया जेजू सोमया जेजू म्हाका तूं दिश्ट दी. म्हाका तूं दिश्ट दी. म्हाका आध्यात्मीक दिश्ट दी. म्हाका आध्यात्मीक दिश्ट दी. कुडीची दिश्ट दिल्ल्या बरी. कुडीची दिश्ट दिल्ल्या बरी. म्हज्या आत्म्याची दिश्ट म्हाका फोव कर. म्हज्या आत्म्याची दिश्ट म्हाका फोव कर. सर्गींचेर हांवें दिश्ट कोसोवंक सर्गींचे हांवें दिश्ट फांको आनी ह्या संवसारांत आनी ह्या संवसारांत तुज्या सुवार्थे प्रमाणे तुज्या स्वार्थ तुज्या उपदेशा प्रमाणे तुज्या उपदेशा जियो प्रमाणे म्हाका कृपा दी. जियो म्हाका कृपा दी. अर्गां तुका जेजू. अर्गां तुका होगळाप तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू. छेय छेय तुका जय जेजू. जय तुका जेजू. भोव मोगाच्यान गेले तर आयतारा आमी सोमया जेजून बार्तिमेवाक कुरड्याक दिश्ट दिल्ली आमी नियाळ केली. ताच्या सांगातास आमकां आध्यात्मीक दिश्ट गरज आसा. देखून सोमया लागीं आमी म्हणया दया तुजी दाखय म्हजेर ये सोमया. कित्याक तुजेरच हांव पातयेवन आसा. आपोड आनी म्हाका गूण कर. दोळ्यांक दिश्ट दी. म्हज्या कानांनी तुजो संदेश आयका शंकर. म्हज्या मोतींत हांवें तो नियाळ करी शंकर. म्हज्या वांटांनी हांवें उसारी शंकर. म्हज्या सगळ्या कुडींत तुजी सुवार्ता हांवें जिये शंकर. सोमया लागीं आमी मागया आमच्या कंताराच्या बुकान E49 ऑन पेज नंबर 136 136.
दया तुझी दाखय म्हजेर येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पात घेवन आसा आपडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला दया तुजी दाखय म्हजेर येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पात घेवन आसा आपडानी गुण कर म्हाका येजमिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला आपण म्हजे कुरडे दोळे येसो मिया आत्मीक कुरडेपण म्हजे तावन पयसावडाय दयाळ दिश्टी तूं म्हाका येदनिया पेल्यांक म्हजी भाव भयणी म्हूण वळखोंक शिकय दया तुजी दाखय म्हजेर येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पात घेवन आसा आपडानी बेकय म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन आसा जेजू तुका आपणूक आशिल्लो कितल्या भावार्थान आनी बात्येन तूं उलो मारलाय जसे बार्तिमेवान उलो मारले जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका गुण कर जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका पेकय जेजू दाविदाच्या पुता म्हजें जिवीत परिवर्तन कर जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका नवो कर जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका पेकय म्हजी सगळी पिडा शिडा तूं पेकय संपूर्ण तरान म्हाका नवो कर आशिर्वाद घाल तुजी कृपा दी आनी तुमी जेजू बार्तिमेवाक दिश्ट दिल्लो तुजेरी दया दाखयतलो आपण म्हजी सगळी कूड येसो मिया पवित्र तुज्या स्पर्शांती निर्मळ तूं कर दावडायसो वायट सकत येदनिया पवित्र आत्म्यान तुज्या म्हाका तूं भर दया तुजी दाखय म्हजेर येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पात घेवन आसा आपडानी बेकय म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला दया तुजी दाखय म्हजेर येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पात घेवन आसा आपडानी बेकय म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला म्हज्या भावा म्हज्या भयणी जर तर तूं काळजान तावन सोमयाचेरच आशेवन सोमयाचेरच पातयेणेन ताका तूं राखून रावशी जाल्यार आनी ताका उलो मारशी जाल्यार खंडी जावन तुज्या जिवितांत तो वर्ती अजापां करतलो वर्ती आश्चर्यां करतलो वर्ती विस्मितां करतलो व्यर्ती पेकोवणी तो करतलो बार्तिमेव सोमया जेजू कसो राखून रावलो तशें आमकां भगता जेजू जेरिकोतान भायर सरोन आसा आमी थंयसर वाचता त्या मार्काच्या वांजेलान 10व्या वसरान जेजू जेरिकोतान भायर सरोन आसा आनी जेरुसलेमाच्या वाटेर आसा मोगाच्यानो जेरुसलेम म्हणटा आसतना आमकां सर्गींचे जेरुसलेम उडास येता सर्ग मोगाच्यानो आमचें गम्य स्थान आमचो शेवट आमी पावत जाय आसलो तो जागो जेरिको जावन आसा ह्या संवसाराचो एक गुर्तू जेरिकोन तूं ग्रेस्त मनीस असले ग्रेस्त काय आसली सांगातात सर तरेची नालिसाय आबलेस सुवार्थ खोटेपण थंयसर आसलें तसल्या जाग्यार सुवार्थ परगट करून जेजू भायर सरता आनी जेजू भायर सरता आसतना थंयसर बागलारस दारवाट्या लागीं आसलो बार्तिमेव
जेजून ताका गूण केल्या उपरांत जेजूचो पाटलाव करून गेलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. ताचो अर्थ कितें? ताका न्हयच कुडीची दिश्ट मेळ्ळी, ताका आध्यात्मीक दिश्ट मेळ्ळी. कशी ती मेळ्ळी? थंयसर जेजू पाशार जाता म्हण कोणी सांगता आसतना तक्षण बार्तिमेव ताका उलो मारता. तो लोकांनी सांगल्ल्या बरी म्हणना, लोक म्हणालो नासरेचो जेजू आयला. पूण तो बार्तिमेव म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता, दाविदाच्या पुता म्हळ्यार जेजूचें एक तें शीर्षक. इट इज द टायटल फॉर द रिडीमर, सेवियर. मनशा पुताक आमच्या सोडवणदाराचें तें एक शीर्षक म्हणजे तें तकलें नांव जावन आसा. तो जावन आसा दाविदाचो पूत, दाविदाच्या घराण्याचो जल्म असो तो. आनी तो जावन आसा देवाचो सुपूत, देवान आमच्या खातीर जावचो तो सोडवणदार म्हूण बार्तिमेव पातयेलो. म्हणजे तो खरो राखोन रावलो आनी ताणें बोब मारली, जेजू दाविदाच्या पुता काकूत कर. आनी अशें बोब मारतना लोकांनी ताका चूप रावोंक, ओगो रावोंक सांगल्यार तो आनीक व्हडल्या ताळान बोब मारून जेजूक आपयता. मोगाचें नांव हांव तुमकां सांगलें, गोंयांत गेलो, सेरावली त्या फिरगेजेन, पिलार सायबिणीच्या फिरगेन थंय रयत दिता आसतना एका भावाच्या घरा हांव रावलो. म्हज्या सांगाती पाद्राबाचा सांगता आमच्या 3 पाद्राबांनी आमकां त्या घरांत रावोंक थंयसर विलेवरी केल्ली. थंयसर आसलो एकलो भाव, ताचें नांव जोकीम फर्नांडीस. तो म्हाका म्हणटा ताका विशेश पाड दुख जाली. ताची पत्नीन थंयसर बाळान जाल्या ल्हान भुरगो, त्या भुरग्याक ताणें बरें नांव दिलां एब्राहाम म्हणून. तो ल्हान भुरगो पूण हाका विशेश पाड दूख, पेंकट दूख, पाड दूख, सिवियर बॅकेक, उठोंक जायना, कांय करूंक जायना. आनी तो म्हणटा त्या वेळार ती दूख सोसूंक जायनासतना ताणें मारलेली बोब, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर, जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका पेकय, म्हज्या ह्या पिडेंतलो गूण कर. रोडोन ताणें मागलें. सोम्यान ताचें मागणें आयकलें. तो म्हणटा अजापानी म्हणल्या बरी तो ताची पाड दूख डाक्टरांनी विविध चिकित्सा जावं बरो सर्जरी सयत तांणी सांगली, पूण देवान ताका गूण केलें. आनी एक फावटी ताका कोवीड पीड आयली, मरता तसो जालो, उस्वास काडूंक जायनासलो. ही कूड नॉट ब्रीथ अँड देन ही इज लॉस्ट, ही वील डाय. कितें जातालें आपल्याच्या पत्नीक, आपल्या भुरग्यांक, कितें जातालें आपल्या आवय बापायक, कुटुंबादारांक, मोगाच्यांक. त्या भियान खावचेणेन ताणें मारलेली बोब, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर, जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका बचाव कर. आनी तो म्हणटा सोमियान म्हाका बचाव केलो. देखून कश्टांच्या वेळार हांव उलो मारतां जेजूक दाविदाच्या पुता. तेन्ना म्हाका उडास आयलो. हांव एक फावटी दांत काडोंक गेल्लो आनी तें एका आस्पत्रेन, बरी आस्पत्र म्हूण हांव गेल्लो, पूण दांत काडटलो दाखतेर डेंटिस्ट मात्र इल्लो बेबदो जावन आसलो. ताणें एक म्हजो व्हडलो दांत, दॅट अक्रेसो दाडी म्हणटात ती काडीची म्हळें. आनी ताणें म्हाका अवकाशच दिनासतना ती काडूंक सुरू केली. व्हडलोसो दांत तो ताणें काडटा आसतना तो दांत मोडलो, ताचें पाळ उरलें, द टूथ रिमेन हाफ इनसायड. आनी ती काडूंक ताणें लगभग 1.5 वर 2 वरां काडली. तितलो वेळ पर्यंत म्हजें तोंड उक्तेंत ताणें दवरलें. आनी तितलो वेळ ताणें काडटा आसतना तोंडांत कितले रगत आयले म्हणना. आनी उपरांत म्हाका तकली गोळ आयली. आनी उपरांत ताणें दांत काण जाल्या उपरांत ताणें ताका थंयसर सुचेरींग सयत करूं ना, शिवोंक ना काय. आनी तशेंच म्हाका घरा धाडलें. हांव घरा गेल्लो, सेमिनरीक आमचे गेल्लो. थंयसर म्हाका सगळी रात न्हीद ना, विशेश फडाफड. आनी उपरांत म्हाका आस्पत्रे भरती करचें पडलें. 3 दीस हांव मोतेर नातलो, तितली दूख. त्या दुख्खी वेळार हांवें मारलेली बोब तीस, जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका बचाव कर, जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका बचाव कर, म्हाका पेकय, म्हाका बरें कर, ह्या दुखींतले म्हाका बचाव कर. सोम्यान मोगाच्यान म्हाका बचाव केलें. नाजाल्यार हांव मरता आसलो. उपरांत डाक्टरांनी म्हळें तें बारीक सिरियस. डाक्टरान त्या डेंटिस्टान सर्जरी करता आसतना कोणी सर्जन ताच्या कुशीन आसत आसलो. ताणें त्या थरान लगभग 1 तास 2 वरां म्हजें तोंड उक्तें दवर ताणें ती दांताची सर्जरी करूंक नजो आसली. म्हाका जेन्ना पूण थोडे फावटी तसली घडितां घडटा. म्हाका 2006 इसवेंत मार्चाच्या 1 तारीखेर रातीक वर्टिगो आयलें. म्हाका सगळी रात उठोवंक जायना. हांव बेडार हांव सकला पडटा, धरणी कापता, वणदी कापता, म्हाका चलोवंक जायना. आनी ताच्या उपरांत 3 हप्ते हांव डाक्टराच्या घरा आसलो, डॉक्टर सुरेश आरानाच्या घरा आसलो. ताणें म्हाका व्हरून म्हाका चिकित्सा दिली. पूण म्हाका 3 हप्ते लगभग 2 हप्ते हांव खंय आसा म्हणूच म्हाका गुत्तना. म्हाका चलोवंक जायना, तकली गोळ येता, वर्टिगो आयलां. आनी हांवें जेन्ना म्हजें जिवीतच अखेर जालें
कित्याक डाक्टरांनी म्हळें आनी तुका वर्टिगो आयला आनी तुका चलोवंक जावचें ना, ड्रायव्ह करूंक जावचें ना, तुका रेतेर दिवंक जावचें ना. पूण म्हाका न्हू हांवें मारलेली जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका बचाव कर, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर, म्हजी बिरमत पाव, म्हजी दुखां पसून काड. त्या समयान म्हजी दया दाखयली, म्हजेर ताची कृपा वतली. म्हाका अजापांनी बरें केलें. त्या दिसान धांवन परतून म्हाका ड्रायव्ह करूंक, म्हाका देवाचें उतर परकट करूं, व्हडल्या तळान हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून सगळ्या संवसारार भोंवन रेतेर दिवंक देवान म्हाका फोव केला. बार्तिमेवाक समयान बरें केलें, ताजी काकूत दाखयली, देवान ताजी दया दाखयली, समयाचो पाटलावदार जावचें भाग फोव केलें. म्हाका आज म्हाका आनी तुकाय समी जेजू नवी दिश्ट दिवंक आशिल्लो, आध्यात्मीक दिश्ट खरेपणीच्या जेरुसलेमाच्या वाटेर. न्हयच संवसारी भौगोळीक जॉग्राफिकल जेरुसलेम, सर्गींचे आध्यात्मीक दैवीक जेरुसलेम हांवें तुवें पावस जाय. म्हाका देखून आमी समयाचेर सुपात्येनी दोन ताची दया काकूत आमी मागून घेवया आनी आमी गावया एक कन्नड गीत. दया तोरू देवा ना निन्न कंद, कितले अपुर्बाचें उतर. दया दाखय देवा म्हज्या, हांव तुजो भुरगो जावन आसा. दया योंदे साकू खण्णीर दूर, तुजी दया मात्र करून म्हजी सगळीं दुखां पयस समया, म्हजी दुखां तूं पुसताय, म्हाका बुजयताय. दया तूं देवा दया योंदे साकू नन्न खण्णीर दूर. म्हाका आमी तें गावया तें गीत. ದಯೆ ತೋರು ದೇವ ನಾ ನಿನ್ನ ಕಂದ, ದಯೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ದೂರ. ದಯೆ ತೋರು ದೇವ ನಾ ನಿನ್ನ ಕಂದ, ದಯೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ದೂರ. ದಯೆಯಿಂದ ತಾನೇ ನಾ ಬದುಕಿರುವೆ ದೇವಾ, ದಯೆಯಿಂದ ತಾನೇ ನಾನು ಬದುಕಿರುವೆ ದೇವಾ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ದಯೆ ಇರಲಿ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ, ಕೊನೆವರೆಗೂ ದಯೆ ಇರಲಿ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ದಯೆ ಇರಲಿ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ, ಕೊನೆವರೆಗೂ ದಯೆ ಇರಲಿ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ. अखेर पर्यंत तुझी दया सोनी मगाळा जेजू, कोणेवरेगे अखेर पर्यंत. till the end only your mercy saves me, only your mercy. तुझी काकूत मात्र म्हाका सुटका दिवंक शकता समया. अखेर पर्यंत तुझी दया म्हाका दाखय जेजू. ಕರುಣೆಯ ಕಡಲು ನೀ ತಾನೆ ದೇವಾ, ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲು ನಿನ್ನದಲ್ಲವೇ ದೇವಾ. ಕರುಣೆಯ ಕಡಲು ನೀ ತಾನೆ ದೇವಾ, ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲು ನಿನ್ನದಲ್ಲವೇ ದೇವಾ. ಸಂಕಟದಿ ನನ್ನ ಸಂಗ ನೀನಿರುವೆ ದೇವಾ, ಸಂಕಟದಿ ನನ್ನ ಸಂಗ ನೀನಿರುವೆ ದೇವಾ. ನೀನಿರಲು ಜಯ ನನಗೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ, ನೀನಿರಲು ಜಯ ನನಗೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ. ನೀನಿರಲು ಜಯ ನನಗೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ, ನೀನಿರಲು ಜಯ ನನಗೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ನೀ ತಾನೆ ದೇವಾ, ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿಯಲು ನನ್ನ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ನೀ ತಾನೆ ದೇವಾ, ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿಯಲು ನನ್ನ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ. ನೀನಿರಲು ಭಯ ಭೀತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ದೇವಾ, ನೀನಿರಲು ಭಯ ಭೀತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಸಾಕೆನಗೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಸಾಕೆನಗೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಸಾಕೆನಗೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ.
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಸಾಕೆನಗೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ದಯ ತೋರು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಕಂದ ದಯೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ದೂರ ದಯೆಯಿಂದ ತಾನೇನ ಬದುಕಿರುವೆ ದೇವ ಕೊನೆವರೆಗೂ ದಯೆ ಇರಲಿ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಕೊನೆವರೆಗೂ ದಯೆ ಇರಲಿ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಕೊನೆವರೆಗೂ ದಯೆ ಇರಲಿ नन्नेसु देवा अखेर पर्यंत दया दाखयतलो ताजेर आमी पातयेवया आनी विविध त्या सवां पासत मागया जो कोण आज जनन दिवसाचे आशितात तांचे सांगात आमी संतोष पावया. ॲलिस रेबेल्लो गोवा, जेराल्ड लोबो आनी पियो डी सिल्वा मँगलोर, रेशल बेती फेर्नांडीस सुरतकल, निकोल सेलेना डिमेल्लो, नतालिया डिकुन्ना कुलशेखर, लीना पिंटो लंडन, ग्रेसी बरेटो तल्लूरू, साइमन डिसोजा बजपे, बेनेडिक्टीन पेरमानोर. तुमकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा काजर असो दीस वेडिंग एनिवर्सरी करतल्यांक ही आमी शुभाशय पाठयता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत देवान जायतीं आश्चर्यां विजमितां गेल्यां दैवीक रेत्री मंदिराद्वारे देखून. जेराल्ड लोबो आनी फॅमिली मँगलोर, जॉन डिमेल्लो वामंजूर, सक्सेसफुल हार्ट सर्जरी एंड फॉर द गुड हेल्थ, पॉल डी अल्मेडा आणि लीना कार्डोजा हिरियडका, डिस्चार्ज ऑफ सेरा पिरेरा फ्रॉम हॉस्पिटल देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. सेरा पिरेरा वासई, सिप्रियन लोबो आणि कुटुंब बँगलोरू, फॉर द गुड हेल्थ जॅनिस सुवारेस संतकट्टे, मोरये मायेच्या मनाक मदर मेरी इन ऑनर ऑफ मदर मेरी, तेरेसा डिसोजा बँगलोरू, जीसस द सेवियर इन ऑनर ऑफ हिम, वेरोनिका लोबो बीजे मँगलोर, for all the blessings in the family. In honor of Divine Mercy, Philomena D'Souza, RT Nagar, Bangalore. Surgery बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून पिडा गुण जाल्ल्या पासून मरणांतीक पिडेंतले त्या कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासून व्हड आर्थीक अडचणींतले समस्यांतले स्वराच्या लोटकाराच्या हातांत त्या देवान निवारलेल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. देखून आमी सांगाता म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्या सांग खातीर आमी मागया फॉर गेटींग ए गुड जॉब फॉर डॉटर मेरी नॅन्सी टेलिस चिलिंबी कारकळा, healing of Sanika's dad, Naveen's mom and all sicknesses, Rohan D. Almeida, Mumbai, speedy recovery of Jayden Machado, Ovita Rodriguez, Dubai, कॅन्सर पिडेंत देवान निवारचे खातीर सगळ्या आंगार एलर्जी जाल्या, सोरायसीस जाला, स्किनचे समाशे जाल्यात त्या कातीचे तांतले देवान निवारचे पासत, त्या पायल्स पिडेंतले देवान निवारचे पासत, OCD आनी फायब्रॉइड्स जे समस्या आसात, म्हयन्याच्या रक्तस्रावाची समस्या आसात तांतले देवान गुण करचे पासत, भुरग्याचे देणे देवान वेळार फोव करचे पासत, घोवा बैला मध्ये आसलो मनस्ताप निवारचे पासत, तशेंच बेबदेपणांतले देवान त्या कुटुंबाक राखचे पासत, बेबद्या घोवान बरी जिणी जिवनचे पासत, मोबायलाक एडिक्ट जाल्ल्या भुरग्यांनी चेड्यांनी तशेंच चलयांनी बरें जावच्या खातीर आनी बरें करून शिकपाचेर ज्ञान दिवचे पासत, बऱ्या विद्या संस्थान प्रवेश मेळचे पासत आनी ताची नर्सींग जाल्या उपरांत ती मेळाची आसली ती सर्टिफिकेट वेळार मेळचे खातीर OET आनी IELTS एग्जामांत पास जावचे पासत, ल्हान भुरग्याक ऑटिझम आसा तांतले देवान ताका गुण करचे खातीर दुबय गेल्यांत थंयसर वेळार काम मेळचे पासत, जर्मनींत आसा ताका परमनंट काम आनी परमनंट विजा मेळचे पासत मागो उलो दिला. आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या, आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्यासोर आमच्या मालगड्यां पासत मागया. देवादीन थॉमस क्रास्ता मँगलोर, 6th डेथ एनिवर्सरी, फ्लोरिन मेरी डिसोजा वालेन्सिया बँगलोर, मरियन कुटिनो वालेन्सिया, एमिलियान फेर्नांडीस वकोला मुंबई, विन्सेंट डिसोजा डेथ एनिवर्सरी, रोनाल्ड केविन सेराव रोड. देवादीन पीटर पिंटो आनी एलिझा डिसोजा किन्निगोळी, जॉन डिसोजा आनी आसेस डिसोजा किन्निगोळी, अगस्टीन जेफ्री आनी तेरेसा मोंतेरो फेर्मानोरू. कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता फ्रँकी क्रास्ता मुलकी, विन्सेंट देवादीन विन्सेंट डिसोजा निर्मार्गा, ब्रिजित पेरेरा निर्मार्गा, 6th डेथ एनिवर्सरी, विन्सी जॉयस्टन लोबो, मेरी हिल बोंदेल, राफाएल अरान्ना मुक्का, निकोलस एंटनी फुटाडो मीरा रोड, मेरी डेसा, मेरी रोड्रिगस बैंदूरू, लिओ डिसोजा आनी एडना पेर्मानोरू, विलियम पिंटो मँगलोर. कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता विन्सेंट
आणि मीना पिंटो पालदने 71st बर्थडे रिमेंबरन्स थॉमस मोंतेरो पनीर देवादीन राफायल डिसोजा वकोला आल्फोन्स डिसोजा मुडबिद्री फ्रांसीस डिसोजा संपाजे आणि युजिन डिसोजा संपाजे ख्रिस्मस विषय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ती विषय घेवन दी आमेन. मरण पावल्या समेस्त तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विषय घेवन दी आमेन. देमी गलियां बोपय सक्रामेंताचे आशीर्वाद ದಯ ತೋರು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಕಂದ ದಯೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು ಕಣ್ಣೀರು ದೂರ ದಯೆಯಿಂದ ತಾನೇ ನಾ ಬದುಕಿರುವೆ ದೇವಾ ಕೊನೆವರೆಗೂ ದಯೆ ಇರಲಿ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಕೊನೆವರೆಗೂ ದಯೆ ಇರಲಿ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ. Year 37, page 32. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें वतलेल्या सोदेण्या पासो अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजा बापय मोगाड तूं आमचो जवळ रक्ताय आमकां सदां मोगान सुखा दुखान दिवन आमकां आधार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. अशीर दरवाट्यांतल्यान प्रवेश जावंक प्रयत्न करा. मोगाचें जेजू आमकां एक अपुर्बेचें मार्गदर्शन अपुर्बेचें कावन्सिलींग दिता. अशीर दरवाट्यांतल्यान दरवाटो म्हळ्यार आमी जाणाव द डोर. आमकां आमच्या घराक एक दरवाटो आसा दार आसा. वी हॅव ए डोर. इट इज ऑलरेडी मेड. एक पटीन कर जाला आनी तो अशीर करचो म्हणून अर्थ न्ही. म्हणजे आमच्या जिवितांत सगळ्यांनी जियोवचें बरी आमी जियोवचें न्ही. संवसाराचे मनीस कशे दियेतात त्या परी आमी जियोवचें न्ही. आमची दिश्ट आमी सर्गार खंचयची. आनी जशें सांत पौल म्हणटा मोगाचें न्हू हांव भियान आनी थरथरोन म्हणल्या बरी म्हजें साल्वास हांव जडूंक हांव प्रयत्न करनासा. विथ फियर एंड ट्रेम्बलिंग आय एम ट्रायंग टू गेन माय सॅल्वेशन. म्हजें साल्वास हांव भियान आनी थरथरोन मोगाचें न्हू. जर तर भुरग्यान एक बरें मार्क्स काडचे जाल्यार एग्जामांत आनी कठीण परिश्रम करचे पडटा आनी संवसाराच्या सर हेर राटावळींतान ताणें मेकळें जायचें पडटा. तशेंच मोगाचें न्हू सर्गीचें राज्य तें समी जेजू आमकां दिता. मोगान उचित तरान एक देणें जावन तो दिता आसतना आमी तरी आमकांच आमी सर्गीचें राज्य आपणावचे खातीर समर्पीत करी जाय. संवसारांत आमी मेकळे जायचे. कठीण परिश्रम करून सर्गीच्या राज्याचे वारेसदार सर्गीच्या राज्याचे नागरीक सर्गीच्या राज्याचे सांदे आमी जायचे. तर एक घडीभर आमी दोळे धांपया. आमचें तें तसलें समर्पण आसा की आमचें तें तसलें कठीण परिश्रम आसा की आमचें तें त्या तरान आमी संवसारी कुशालायेंतावन रक्तमासाच्या वांदवण्यातावन आमी अलग जाल्यां गी. आमची पदकां उडास आमी करया आनी समया कडचें बक्षणें आमी मागया. समया जेजू तूं पदक्यांक आपोवंक आयलोय. तूं जाणाय आमचें अस्कत सैम परतून परतून आमी पडटाव तुजे उपादेश मोडटाव पूण तूं आमकां बक्षूंक तयार. तर तुजी काकूत आमी मागता. समया काकूत कर. समया काकूत कर. समया जेजू तुवें कुर्सार तुजें रगत व्हारोवन आमकां तुवें नितळ केलाय. तुज्या कुर्सार वर्ते कश्ट सोसून
आमच्या पातकांचे तें फारीकपण दिलाय तुज्या खुर्साचें जैत आमी तें आपणावंक तेस्त लॉय तुवें जैत जोडलाय आमच्या खातीर तें जैत आपणावंक आमी तिरस्कार केल्ल्या पासत तुज्या आमोलीक रक्तान आमी परिशुद्ध जायनातल्या पासत तुज्या कश्टांतय आमी भागीदार जायनातल्या पासत आमी बोगसाणें मागता हांव क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता ककुतकर समिया जेजू तूं आमकां मजत करूंक तयार आसाय सदांच तूं राखोन आसाय सर्गा सोडून बापाच्या उजव्या कुशी बसून निरंतर आमच्या खातीर तूं विनंती करताय तुजे थंय एकवटलेले आमकां तुजे थंय नितळ करून बापाक तूं निरंतर समर्पण दिताय तरी तुजेर दिश्ट घालूंक आनी तुजो आधार मागूंक आमी इन्कार केल्ल्या पासत भक्ताने मागता हांव सोमिया काकूत कर सोमिया ककुतकर सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमी सासणाच्या जिविताक फावो आमेन प्रार्थोया सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा आमचो भावार्थ भरवसो आनी मोग सडय आनी तुवें बसयलाय तें सासणीक जिवीत सोडूंक कठीण परिश्रम करूंक आनी तुज्या कृपेन संवसारांतान मेकळे जावंक सर्गींचेर आमची दिश्ट कसोवंक आमकां फावो कर की आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन पावलान एपेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक काल जावन चला हें तुमचें कर्तव्य तुज्या आवय बापायक मान दी वो उपादेश बसवणी दिवंक पयलो ती बसवणी अशी हाचे वरवीं तुका बरेंपण लाभतलें आनी ह्या संवसारांत लांब आवक तुका मेळटलें बापायानो तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायचें चिडावचें न्ही भागार तांकां बूद सांगून तांच्यो चुकी तिदून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया गुलामानो तुमी क्रिस्ताचीच सेवा करतात म्हणून चिंता देखून बेभिरांतीन आनी उक्त्या मनान तुमच्या दणयांक काल जावन चला लोकांक मानवांचे खातीर दोळ्यांच्या देखीक मात्र करची तसली साखरी तुमी करिनाकात बगार क्रिस्ताच्या गुलामा बरी देवाची खुशी सगळ्या मनान तुमी करा तुमी सोम्याचीच सेवा करतात म्हूण लेखून आस्त्या मुखान तुमी काम करा ही मनशांची सेवा म्हणून तुमी बिलकुल लेखचे नाका गुलामाक जावं स्वतंत्र मनशांक जावं ताणें केल्ल्या बऱ्या कामाक सोमी ताका प्रतिफळ दितलोच म्हूण तुमी जाणात दणयानो तुमी तेच रितीन तुमच्या गुलामा लागीं चलजय तांकां बेश्टावन चलोवचें सोडा सरकार तांकां आनी तुमकां एक धनी आसा म्हणून आनी ताचे कडेन कसलोच पक्षपात ना म्हणून उगडास दवरा देवाचें उतर देवाचें वडुपकार श्लोक दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले तुजे भक्त तुका दिनू आसतले तुज्या राजवडकेची महिमा वाखाणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले श्लोक दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी असे समेस्त मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली तुजे राज केदीस न्हय आळोवचे तुजे राजवडकी संततीच्या संततीक बाळतली श्लोक दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी सर आपल्या करण्यांनी तो मोगा पात्र सगळ्या पडल्यांक सर्वेस्पर आत दिता
बागवाल्यांक तो नीट उबें करता. श्लोक दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. उद्गार. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेंत भागीदार जावचे खातीर आपले स्वार्थी मुखांतर देवान तुमकां आपोवणें दिलां. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू शहरां आनी हळ्यांनी शिकयत जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो. थवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सुमिया बाचाव जातली ती थोडींच मू? जेजून तांकां सांगलें, अशीर दारवटल्यांतल्यान भितर सरोंक हर प्रयत्न करा. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर सरोंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक फावटी गर्स धनी उठोवन दाराक खीळ गेल्या उपरांत तुमी भायर रोवन बोडोवंक सुरू करतल्यात आनी सुम्या आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो, तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेणा. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पियेवन आसतले हांव आनी आमच्या बिदींनी तुवेंच शिकयलां. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो, तुमी खंयची ती म्हणून हांव नेणा. खोटेपण आदारतल्या न्हू, चला तुमी समेस्त म्हजे चरसेली. अब्राहम, इजाक, जाकोब आनी हेर सर प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलेले आनी तुमकां भायर घाल्लें पळयतच तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात. चारय कुशींचो लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी आतां जी कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातलीं आनी जी कोण पयलीं आसात ती निमाणी जातलीं. देवाचे उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. अशीर दारवाट्यांतल्यान प्रवेश जाया. कित्याक म्हळ्यार साल्वसांवाची वाट, सोडवणीची वाट, सर्गींच्या राज्याची वाट अशीर जावन आसा. म्हाका न्हू, आमकां जर तर एक परिक्षा आसा तर आमकां एका तरेची इल्ली भिरांत येता, कवचणी येता, अपधैर्य येता. कित्याक परिक्षा अमक्याच दिसा आसा. द डे इज फिक्स्ड. त्याच दिसा परिक्षा बरयची. एक दीस उपरांत बरयता म्हळ्यार जायना, एका दिसा पयलें बरयता म्हळ्यारय जायना. त्याच दिसा आनी वेळ निश्चित आसता. 10 वरांतावन 1 वरा पर्यंत एग्जाम बरयची जाल्यार त्याच वेळार आमी एग्जाम ती बरयची. आनी त्याच जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार हांव परिक्षा बरयता म्हळ्यार जायना. आनी त्याच प्रायर तुवें परिक्षा बरयची. 10वी परिक्षा बरोवची एक प्राय आसा, PUC बरोवची प्राय आसा, ग्रॅज्युएशन करची एक प्राय आसा. आनी हर एका परिक्षेक तो एक वेळ घडी तुज्या जिवितांत आसा. आनी तुका मेळचे ते बूक वाचूंक, या तुका मेळचे ते ट्युशन, या तुका मेळचे ते क्लासी, ते सगळे ते फिक्स जाल्यात. आनी आतां तुवें ती परिक्षा बरोवंक आसा. देखून ती एक वाट एका तरान इल्ली अशीर. म्हणजे तांतून तुवें नैस पास जायचें, फर्स्ट क्लास येयचें, डिस्टिंक्शन येयचें. जर तर 100% रिजल्ट येयचें जाल्यार तुवें कठीण परिश्रम करूंक आसा. सर हेरा राटा वळीतान पयस रावंक आसा. कितलें तूं सारक्या तरान
तूं शिकताय सारक्या तरान परिक्षा बरयताय तितले तुजे फलितांश अपुर्बेचें उंचायेचें श्रेश्ठ मट्टाचें जाता. संवसारार अंतरिक्षाक सबार जाण गेल्यात आनी ह्या दिसांनी सुनीता विलियम्स म्हणलें म्हणजे ताच्या मलगणी भारत देशाची ते आतां अमेरिकांत आसा ते अंतरिक्षाक गेलां 7 दिसां म्हणून गेल्ले ते आनी ताचो संगाती. पूण आतां 7 म्हयन्या उपरांत तांकां फाटीं येवंक जावचें काय कितले फावटी फाटीं येवंक प्रयत्न केले तांकां सारकें जावं ना कित्याक अंतरिक्षा वयचें म्हळ्यार तितलें सुलभायचें न्ही. थंयसर एवरीथींग हॅज टू बी एक्झॅक्ट. एक सेकंड असो व्यत्यास करूंक जायना. एका सेकंडाक 100 फ्रॅक्शन्स असतात. 100 कुडके करीत एका सेकंडाक त्या एक फ्रॅक्शनान सयत सोडवणें जाल्यार अंतरिक्षा वचोंक थंयसर ISS इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाक वचून पावोंक जायना. थंयच्यान फाटीं आसतना इल्लें सोडवणें जाल्यार तांच्या जिवाक अपाय आसा. देखून सबार राष्ट्रां अंतरिक्षा वचोंक प्रयत्न केला पूण ते चलवल्यात. पूण कोण त्या अशीर दारवाट्यांतल्यान कठीण परिश्रम करून एवरीथींग इज परफेक्टली प्लॅन करता तसल्यांक साध्य जालां. त्याच तरान हांवें आनी तुवें सर्गींचें राज्य जोडिचें जाल्यार आमची दिश्ट त्या सर्गींच्या राज्याचेर आमी कसोय जाय. आमचे कुडीक आमी धोणवण दिसय आनी आमची कुडी आमी सांगल्या बरी आयकोवच्या बरी करी जाय. नाजाल्यार ह्या संवसारांत जियेतना आमच्या कुडीक जायते वायट सवयो किरकातात. आयच्या पयल्या वचपान सांग पावलो आमकां म्हणटा एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 6व्या स्वरांत भुरग्यांनो आवय बापायक विधेय जाया. भुरग्यांक सॉरी म्हणूंक कश्ट. सॉरी म्हूण सांगूंक सांगा ती सांगनात बेगीन. थँक्यू म्हूण सांगूंक आयकनात. आपली सूक वळखून घेया म्हूण सांगल्या तें सांगूंक वळखनात. पूण एक फावटी संवय जाल्या उपरांत सुलाबायेन सांगतात सॉरी थँक्यू अँड आय अप्रिशिएट यू म्हणून ती अप्रिशिएटय करूंक शिकतात. अशें मोगाच्यान कठीण परिश्रम केल्यार उपरांत बऱ्यो सवय आमचे जावन आसात. जर तर वायट संवय आमकां येदोळस लागल्यात जावंक पुरो बेबदेपण आमाल पियोवचें बीडी या सिगरेट फोटी मारचे या मोस करचो दोगो दिवचो ह्या खबरो करच्यो म्हणजे हेरांची टिका करची झगडचें खंयचीय वायट संवय जावं ती सोडूंक जायते कश्ट आसात. आशिर्वाद वाट्यांतल्यान पेतेल्यांक तें साध्य जाता. देखून आमी देवा मुखार येता आसतना भुरगींक ही व्हडा म्हणलें गरजेचें न्ही. देखून सांग पावल म्हणटा आवय बापायनो भुरग्यांक सयत चिडय नाकात. तांकां देव बिरान दिलें ल्हान व्हड करा. तुमी आदर्शदारान जियेया. धनींक ही सेवाक म्हणलें गरजेचें न्ही. धनयांनी देवाक मानवाचें सेवाकांनी ताच्याच तरान देवाक मानवाचें. देखून हांवें म्हणचें देवा मुखार मोगाचें न्हू नातरां पोणतुरां आनी भुरगीं म्हणली ना देवाक आसची केवल भुरगीं मात्र. आवय बापूय ह्या भुरगीं देवा मुखार वयता आसतना आवयन तिची जबाबदारी सारकी तरान करूंक आसा. बापायन ताची जबाबदारी सारकी तरान करूंक आसा. भुरग्यांनी तांची जबाबदारी बऱ्या तरान करूंक आसा. धनयान तशें सेवकांनी. तर मोगाचें न्हू चमयान दिवचो हो संदेश आमच्या काळजाक घेवया. आमी कठीण परिश्रम कर आनी परिपूर्ण संपूर्ण तरान देवाक मानवचें जावं ह्या मेसाच्या बलिदानांत त्या पवित्र कुंभारांत आमी देवाची कृपा जोडून घेवया. देखून आमकां आमी उंड्या आनी वायना सवें पेटोवणेच्या गितां सवें देवाक आमी समर्पण दिवया. C60 page 122. वेदिसशी बापा येता आपण आमचें करता स्वीकार तूं कर म्हण परता बेसांव तुझे माता सर्वेश्वर तूं आमचो रसनार सगळेंचो भेटयता उंडो गोवाचो गुद आमच्या वावराचो जेजूच्या पवित्र कोडीन बदलून ती जिवीता खाण जावून. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें अशीर वाट धरूंक आमी घेतलेल्या निर्धारा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. आतां तें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आनी आमच्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. महिमे भोवन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अधीक महिमा आमी दिवंक पावो.
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजाऊ भारुया. आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशा मी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोदेदारा आणि शासनाच्या देवा आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. ताचे सवे सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवले आणि ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान करो देव तो तरी ताणें आपणाकच खाली केलो. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. जय 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 जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हरराचें हें रगत पातकांचें मगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थसो घोट परगटुया. सौम्य जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळसींतले पियेता. तितले पोटी तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोवंड आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर.
तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये संगाती भगेवन जुझैतीचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुझेफ रेनार्ड मेट्स आनी एसवीडी मार्तिरां संगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. अशीर दरवट्यांतल्यान प्रवेश जावन हरी एकल्यानी सर्गींचे राज आपणायचें आमी भक्तीपणी मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्तकाय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या चडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणें तुमकां शांती दिता म्हजी शांती तुमकां दवरता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमच्या इसो माया म्हाका सगळं शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताची कूड ताणें मोडल्या ताच्या रगत ताणें वरयलां. अशीर वाटेंतल्यान चलोवन ताणें आमकां देख दिल्या. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. सुमी मोसो गोडी कितेंच म्हाका उणेना. सुमी संगी आसतना बेभिरांत म्हाका ना. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बोगाळ बापा तुज्या संस्कारांचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. अशीर दारवाट्यांतल्यान पैन करता आसतना निराश जायनासतना या भियेनासतना आमचो कुरीस खांद्यार घेवन सर्गींचे दीस लावन जियोंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F15 पेज नंबर 224. समिया तुझो संदेश घेवन कलतेपणी आमी चलता मुखार. तुजेर सम्या सदां पातयेवन जिविताचे वाटेन फुडें सरता. तुजी कृत्यां नियाळून हसून कीर्ती गायता.